मोगाच्यानो वेरबम डॉमिनी चॅनलाक तुमकां स्वागत तशेंच आयच्या दिसा कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताचे मागण्या बरीत शुभाशय। कार्मेल माय कार्मेल दोंगरार सोबची सोबीत राणी ती शारतीन सर्व निराधारांची चरित्रेच्या पानांनी परजळची तिची खाणी घेऊन आयलां घालूंक तुमच्या कानांनी प्रेरण जावं म्हणून बांदूंक आमची जिणे। मोगाच्यानो कार्मेल म्हळ्यार उद्यान वा तोट म्हण अर्थ, कित्याक कार्मेल गुडो 5व्या सोबायेन भरिल्लो दोंगर। हो दोंगर इस्रायल देशाच्या उत्तरेच्या कुशीक म्हणजे मेडिटरेनियन करावळी प्रदेशाच्या लागसार हायफा म्हणल्या शहरा लागसार आसा। हो दोंगर दर्या पावंड्याच्या 1700 फीट उबार आसा। पोरण्या सोल्यांत एलिया प्रवादी आणि ताचे पाटलावदार एक समुदाय जावन ह्या दोंगरार जियेताले। ह्याच दोंगरार एलिया प्रवाद्यान बाल देवाच्या 450 याजकांक सर्वेस्पोर नीज देव म्हणले बली भेटोवन रुजू केल्ले आणि तांचो संहार केल्लो। हे आमी रायांच्या पहिल्या पुस्तकांत 18व्या आवस्वरांत वाचता। कार्मेल दोंगराची चरित्रा अशी। क्रिस्तांव धर्म वाडले उपरांत सुमार 12व्या शतमानांत कार्मेल दोंगरार मठवासी जियेताले। थंयसर तांणी एक इगर्ज बांदली आणि मरियेच्या मानाक भेटयली। ह्या देव मंदिरांत हे मठवासी सांगता मागताले, एवकारिस्ताचे बलिदान भेटयताले। हाचे उपरांत ह्या मठवासींक कार्मेल सायबिणीचे भाव म्हणले नांव पडले। कार्मेल सायबिणीक तांणी तांचे शारोतीन जावन घेतले। सर्व संदर्भांनी कार्मेल माय तांचो आधार जावंक पावली आणि कार्मेल मायाचे सेवाक जावन वावरूंक तांणी तांचे जिवीत भेटयले। कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आचरण करतना आमकां उगडास येता बेंतीनेचो। तर बेंतीन केदळा आरंभ जाली। संप्रदाया प्रमाणे कार्मेल सायबीन हातांत एक बेंतीन घेवन भाग्यवंत सायमन स्टॉक हाका 1250 इसवेंत जुलयाच्या 16 तारखेर इंग्लंडाच्या केम्ब्रिजांत दिश्टीक पडली। त्या वेळार मोरयेन म्हणली उतरां अशीं, तुजे खातीर आणि कार्मेल दोंगराच्या भुरग्यां खातीर ही बेंतीन तुका हांवें दिल्या। जो कोण ही बेंतीन घालता तो एमकोणाच्या उज्यांतलो बाचाव जातलो। ही बेंतीन सोडोवण्याची निशाणी अपाया वेळार एक डाल आणि विशेष शांतीची आणि रक्षणाची बसावणी। म्हज्या मोगाच्या पुता, तुज्या मेळाची ही बेंतीन घे। ही बेंतीन म्हज्या निरंतर आदाराचो गुर्त। बेंतीन घालचो उद्देश तरी कितें? बेंतीन आमकां मोरये लागीं आसो संबंध दाखोवंक आसो एक भायलो गुर्त। ही बेंतीन घाल्ले वरवीं कार्मेल सायबिणीच्या रक्षणेक आपणाकच भेटोवन दिल्ल्या भावार्थ्यांक मोरये थंय आजचो संबंध दाखयता। देखून केवल बेंतीन घाल्यार पावना, बगार ही बेंतीन आमकां दैवीक मिस्तेर नियाळूंक आमकां आदार जायजे। बेंतीन नेसले वरवीं आमकां क्रिस्ताकच नेसूंक आदार जायचे। ही बेंतीन कार्मेल सायबिणीक आमचे थंय आजच्या मोगाचो आणि उस्क्याचो गुर्त। मोगाच्यानो कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आज आमी आचरण करतना तुमकां सर्वांक कार्मेल मायाची सासायाव मागता आणि तशेंच तुमच्या कुटुंबाक सदांच ती लाभो म्हणून आशेता।